कोलवाये जेलीतली कांडा सोपना। हे खेपे एके अंडर ट्रायल असिस्टंट मेट्रनाक बडयली। नायजेरियन अंडर ट्रायल बायलेन असिस्टंट मेट्रन जयश्री वेंगुर्लेकराक बडयली। जेलीचे नेमाप्रमाण तिगा नायजेरियन बायलांक सकाळी 8 ते 10 मेरेन जेलीचे ग्राउंडार मेकळी सोडिल्ली। सकाळी 10 सुमार 53 वर्सांची जयश्री वेंगुर्लेकार ड्युटेक जॉइन जाली। 11 सुमार तिने त्या तिगांकूय भितर वचूंक सांगले। तिगायनी भितर वचूंक न्हयकार दिलो। जयश्रीन भितर वचात म्हूण आवाज चडयलो म्हूण एके नायजेरियन बायलेन तिका मूठ मारली। दुसऱ्या बायलेन तिका बडयेन धुकल्ली। हे झटापटीत जयश्रीक नाका शेवट जाले। तितल्या म्हणसर बाकीचो लेडीज स्टाफ थंय पावलो। तांणी जयश्रीक नायजेरियनांचे ताब्यांतल्यान सोडयली आनी सोमतीत म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेली। हॉस्पिटलांत तिचो एक्सरे काडला तशेंच सोनोग्राफी केल्या। तिका खंय आदी स्पॉन्डिलिसिसाचो त्रास आनी मानेचें दुखणें। तिचेर ट्रिटमेंट चल्ला। अजापाची गजाल म्हणल्यार जयश्रीचेर 3 वर्सां आदी कोलवाये जेलींत आनीक एका नायजेरियन बायलेन असोच हल्लो केल्लो। त्या वेळार कंप्लेंट फायल करूंक नाशिल्ली। सुत्रां सांगता अजून मेरेन ह्या प्रकरणाची कागाळ नोंद जाल्ली ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी श्यामसुंदर फडते।